येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. केबल स्टेड पूल म्हण नामना मेळयल्लो हॉल्डन खोर्जुवेचो पूल जाला कड्डम. पूल मोडपाक पावला अशी भिरांत विधानसभेत उक्तावनय सरकारान अजूनय दिवंक ना लक्ष. रस्ते सुरक्षा मोहीम सरकार घेता हातांत, पूण फोंडकुलांकडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान जायत रावतात अपघात. मरणाचो सापळो जावन रावपी ह्या फोंडाक कोण जबाबदार? नोव्हेंबराच्या 2 आनी 3 वेर गरमे सयत पावसाची शिरशिरी. वातावरणांतल्या बाश्पाची पातळी वाडिल्ल्यान ताचें रुपांतर जावं येता पावसांत. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केबल स्टँड म्हण कौतूक जाल्लो, ताचे परस पार्टी करून उक्तावण जाल्लो पूल म्हण फाम मेळयल्लो हॉल्डोणे खोर्जुवेचो पूल आतां पार्टेचेय लायकोचो उरलो ना. पूल कड्डम जाला, कळमेला, बुरसो जाला. थळावो आमदार कार्लोस आल्वारीस फेरेरान विधानसभा अधिवेशनात पूल मोडपाक पावला अशें सांगूनय प्रमोद सावंत सरकारान थंय अजिबात लक्ष दिवंक ना. धर्मीक लोक पुरोयता काढून नवे वास्तूचे उक्तावण करतात. श्रमिकांचो देश आशिल्ल्या भौतिकवादी सरकारान भौशीक कामांच्या उक्तावणा वेळार खरें म्हटल्यार ते काम करपी कामगारांचो भोवमान करून उक्तावण करूं येताले. तो एक आदर्श पायंड जावपाचो. मनोहर पर्रीकर सरकारान 2004 उबारिल्ल्या केबल स्टेड पुलार मंत्र्यांक बरोबर घेवन चक्क पार्टी घडोवन हाडली. 18 वर्सां उपरांत आता हो पूल जाम जाला. अजाप म्हटल्यार आपलेच सरकारान उबे केल्ले दायज सांबाळपा कडेन त्याच पक्षाच्या सरकारान आड नदर चलयल्या. आता आमी आसात हळदोणा आणि खोर्जुवे केबल स्टेड पुलाच्या एका प्रकार. जीएसआयडीसीन 2004 मनोहर पर्रीकराच्या काळात, मनोहर पर्रीकरान ज्या वेळार तो मुख्यमंत्री आसलो त्या वेळार हो पूल बांदलेलो. आणि इतल्या वर्सान आयज मेरेन ह्या पुलाची जी दुरुस्ती जावपाक जाय आसली किंवा सोबितीकरण जावपाक जाय आसलें ते जाल्लें ना. आनी ताका लागून ताची अवतिकाय जाल्या. खाशेली गजाल म्हटल्यार त्या वेळार हो पूल एक गोंयचें आकर्शण जावन रावल्लो. आनीक हायलायट करपा खातीर हो पूल लोकांक उक्तो करच्या आदीं मनोहर पर्रीकरान ह्या पुलाचेर एक पार्टी दवरलेली. पूण आयज फक्त येरादारीकूच न्हू, आयज जर आयच्या सरकारान नवे आमदार इल्यात म्हणून ते खोशयेन जर आमदारांक पार्टी दिवपाची ठरयली जाल्यार ते पार्टीच्या लायकीचो सुद्दां हो पूल उरोंक ना. आमी तुमकां दाखयतात, पळयात. हे पुलाचे दोनूय स्टार्टिंग पॉयंट्स. झोपा आणि वेलींनी रेलिंगांक रेवाडो घातला. सपोर्टिव्ह रेलिंगाच्या स्टँडांक कळम येवन सपोर्टर्स कड्डम जाल्यात. कांय कडेन पायपाची तोंडां उक्तीच सोडल्यात. उदक भितर वचून ती कळमेल्यात. पोलांचे जॉयंट्स खिळखिळे जाल्यात. शिमीट फुटलां. थळावो आमदार कार्लोस आल्वारीस फेरेरान पूल कड्डम जाला म्हणपाचे विधानसभा अधिवेशनात सरकाराचे नदरेक हाडून दिल्ले, पूण ताचे मागणे कडेन आडनदर जाल्या. सांज वेळार लोक हांगा शांतिकाय सोदपाक येतात. कोण सेल्फी काडटात, काय घटका बसतात,
कोणाचीच हरकत ना, पूण आदल्या सरकारान पायंडो घालून दिल्ल्यान हांगा अजुनय पार्ट्यो जातात. पूण बियरीचे कॅन, बाटल्यो आनी खाणांचे प्लास्टीक थंयच उडोवन वयतात. पुलार चक्क बियरीच्यो बाटल्यो पळोवपाक मेळटात. उदक वचपाच्यो वाटो म्हटल्यार पायपाय पुरवल्यात आनी पुला कुशीकच ह्यो कोयराच्यो राशी. हें कसलें लक्षण? गोंय नितळ दवरपाची जबाबदारी फक्त सरकाराचीच हय? आणि हे पळयात, सोरपावरी पुलाच्या इलेक्ट्रीक पॅनलांतल्यान तकल्यो भायर काडून रावल्ले केबल. खंय वचप, कितें करप तांकां खबरच ना. सगळो घुसपागोंदळ. पावला पावलार बोडक्यो भायर काडून राविल्ले केबल दिश्टी पडटात. आणि हो लायटीचो मुखेल चेंबर पळयात कसो कळमेला तो. कोणाक कितें पडिल्लेंच ना. दोनूय वटेन वॉकिंग ट्रॅका खातीर सुवात सोडल्या. रेलिंगाच्या आदाराक पायपां आनी प्लेट्स घातल्यात. तेंची अवतिका पळयात. एका तेंपार चकचकतालीं ही पायपां आतां अजगरावरी भयानक दिसतात. वॉकिंग ट्रॅकांचेर रोवपां आनी झोपां वाडपाक लागल्यात. फाल्यां पुलार वड दिश्टी पडलो आनी सरकारान वडा पुनव मनोवपाचें थारायलें जाल्यार अजाप मानपाची गरज ना. वाजत गाजत उबारिल्लो पूल जाग्यार घालपाक आतांचे सरकार मुहूर्त सोदता काय कितें कळना. गोवा 365 खातीर हळदोणा आनी खर्जुवेच्यान जवाहर बर्वे. राज्यांतली अपघातांची माळ बंद जावंक ना. राज्यांत रस्त्यांची अवतिकाय पळयल्यार अपघात जावचे ना जाल्यार आनीक कितें जातलें असो प्रस्न उप्रासता. सरकार खंय सुरक्षे विशीं नवीं नवीं पावलां उबारतात, पूण शेवटाक दिश्टी पडटात ते फकत फोंडांनी भरिल्ले रस्ते आनी त्या रस्त्यार धोपरां आनी तकल्यो फोडून घेवपी निरपराधी लोक. सुरक्षे विशीं सरकारी बेजबाबदारपणाची आनीक एक देख पळयात. तुम्ही पळयले कडेन आसा फाटल्यान जो रस्त्या कुशीक जो खोण आसा तो केदो व्हडलो जाल तो आनी हितूंक पायपलायन फुटले कडेन आसा आनी हजारांनी लिटर उदक जें आसा हें वेस्ट जाल्ले कडेन आसा. आनी इतलेंच न्हू, हो बुराक जेन्ना खोण पडलो पडटरेक त्या रोडा सायडी सुद्दां रोड कोसळत गेले कडेन आसा. तुम्ही जर पळयतात जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें की ह्या रोडा सायडीच्यान जर गाडी कोणें जर मातशी घेतली जाल्यार ह्या बांयक पडपाची शक्यता आसा आनी पडटलोच. कित्याक हो रोडा सायडीक सामको सायडी आसा. हांगा खंयची ऑथॉरिटी जी आसा PWD ऑथॉरिटी हांगा पळयना. त्यांचे जे वर्कर्स आसा आमी पयलीं सांगत येयल्यात की ते फक्त पगार घेतात आनी 1 रुपयाचें काम म्हण ते करनात. फक्त म्हयनो जालो तांकां पगार चालू. पूण हांगा पयल्या कोणा तरी ते जिवाशी खेळटात. वयल्यान एक्सिडेंट कमी करता म्हणटा सरकार. कशें करतले एक्सिडेंट कमी? असली जर मोदी रस्त्या कुशीक जर कोण जर आसले अशें करून जाले जाल्यार एक्सिडेंट कमी जातले. खंयची गाडी जर सायडी घेतली जाल्यार ती तितून पडपाक शकता. ही इंडस्ट्रियल एरिया हो कुंकळी साकून केपी रोड वयता आनी इंडस्ट्रियल एरिया आसा तरी पूण हांगा कांय ना. हांगा फक्त खोण. कितली खोण म्हण दाखोवप. हेजे मुखार आनी सुद्दां खोण आमी दाखयता तुमकां. हेजे मुखार दाखयतले कित्याक असली जर खोण जर अशें मेळ्ळे जाल्यार आनीक रावपाना. थोडी जर लज आसा ह्या ऑफिसरांक जाल्यार तेणी एक जर काम सोडचें आनी नवी भुरग्यांक दिवचे जॉब. कित्याक ते तरी हांगा येवन पळोवन लजेन तरी करता म्हणून. हेंकां लज म्हणटी ना. हेंकां लज कितली दाखयली जाल्यार तितलीच. म्हूण लोक हांगा मागतात की बेगीच्या बेगीन हो जो खोण आसा हो पुरोवची म्हणून. कितें जाले कडेन आसा? कितें दिसता तुका? हांव आतां हांगासून वयतालें. हांव कुंकळे येयल्लें आनी कुंकळेसून हांव आतां केपें पुलीस स्टेशनाक वयता. हांवें सडनली हो फोणकूल पळयलो आनी म्हाका कोणें तरी सांगलें मॅडम त्या सायडीक वचनाका तूं पडटली म्हटलें म्हणून हांव हें करप पावलें. पळयलें हांवें हो दाणो हाडलो तेंच्या कडसून आनी हो पळया
हो कितलो खोल उदक हांगासर तेका येता तो ते उदकाचे आनी उदका वयर आनी 1.5 मिटर म्हणजे कितलो खोल आसा ते तुमकां दिसता. रस्त्याक कुशी आसा. रस्त्याक कुशीक आसा. एखादो मनीस जर सायडीनसून गेलो आनी रातच्या वेळार जाल्यार तो सोमतो वयर वचपाचो चंद्रार. हे अशे फोणकूल घालून दवरल्या PWD कारांनी कितले तरी म्हयने जाले हो असोच ओपन आसा. दुसरी गजाल आसा हे पळय हांगासर टर्न मारतना कशें येता ते दुसरे ते खंयसर फोणकूल आसा. हे अशे ही एरिया आसा ती इंडस्ट्रियल एरिया म्हणजे कारखान्याची सगळ्याची आसा आनी हांगा कोणाचेच लक्ष ना कशें. हे येदे व्हडले व्हडले फोणकूल घालून काबरालाचें लक्ष नाका कितें. कामगार कितें करतात फक्त स्कुटरींनी भोंवपाचें काम करतात आनी आपल्याक जाय तांकां उदक सोडटात. हे अशें उदक भितर पायपलायन फोडून कितें पळयताले आनी आतां कितली उदक वेस्ट जाला आता. उदक वेस्ट जाता. उदक येत आसा सगळ्या वाठारांनी हे उदक अशें घाणेरडे खंय खंय कोणाक कोणाक पावता कोण जाणा. हे कितें चल्लां. रस्त्याची सुरक्षेच्या संदर्भात पुलिसय आपल्या कर्तव्यात उणे पडल्यात. पणजीच्या काकोलो मोला लागसार कोनशाक येरादारी पुलीस उबे रावन हेल्मेट नाशिल्ल्या रायडरांची वाट पळयतना दिश्टी पडले. पूण ह्याच पुलिसांनी एका LPG गॅस सिलेंडर घेवन वचपी मनशाक हेल्मेट नासतना सोडलो. कोण लागता काय हो मनीस पुलिसांचो? पळयात आमच्या रिपोर्टरान कॅप्चर केल्ले कांय देखावे. फकत फाटल्या 24 वरांत 4 जीव घेवपी अपघात जाल्ल्यान रस्त्याचे सुरक्षेक खर पुलीस उणावाक लागून त्रास जावपाक लागला अशें दिसता. जाल्यार हेर जायते अपघात जातून जायते जाणांक बारीक सारीक दुखापती जाल्यात त्यो आडनदर जाले आसतल्यो. पिवन गाडी चलोवप्यांच्या विरोधातलो ड्रायव्ह शेळेलो. येरादारी ड्रायव्हाचें तशेंच जावचें ना मूं. गोवा 360 खातीर वेरोडा साकून रमेश नायक रावत. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साखळेचो पूल मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात येता. तरीकय पोर्तुगेज काळात उबारिल्लो हो पूल आतां कड्डम जाला. पुलाच्या जॉयंटाक जड वाहनाक लागून हादरे बसपाक लागल्यात. पूल सांबाळात थळाव्यांनी उलो मारला. खड्डेमुक्त रस्ते ही मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचीच घोषणा. विसंगती म्हटल्यार ताचीच साखळेतलो पूल कड्डम जाला. दुरुस्त केल्यार कितलीशींच वर्सां जालीं. पुलार फोंडे पडल्यात, चरोव गेल्यात, जॉयंटांक हादरे बसतात. पुला कडल्यान कांय अंतराचेर दोनूय वटेन फोंडकुलां रस्त्यांक घांस मारून बसल्यात. आतां ताच्याच मतदारसंघात ही गत जाल्यार हेर मतदारसंघाचें कितें उलोवप? आयकात थळाव्यांक. आमचो हो पूल आसा तो पोर्तुगेज टायमाचो पूल आनी आमकां दुसरी वाट आनी ना. ही एकूच वाट आमकां आसा. व्हडले गाडयेक धाकटे गाडयेक एकूच वाट आसा. आतां एक नवो पूल जाला पूण थंय मार्केट जाता ते खातीर बारीक गाडयोच वयता, 4 व्हिलरूच वयता आनी हेवी जितले गाडयो येता ते सगळे अशेच येता. आनी पुलार आमचे मोठे 2 खड्डे पडलेले आसा. ते खातीर हांव PWD मिनिस्टरा कडेन मागता की तेंच्यांनी पॅच वर्क तेंचे चालू आसा मातशें आमचे सारकें ते पुलाचेर मातशें तेंच्यांनी बेगीन करचें. जे खातीर आमचे ते गाडयो जे आसा जे व्हडले गाडयो येता, हेवी गाडयो येतात, लायट गाडयो येता, 2 व्हिलर येता, तांकां सगळ्यांक बरें सुशेगाद वचपाक मेळोन दी म्हणून एक तेंच्यांनी बेगीतले बेगीन ते पावल घेवपाचें आनी ते मातशें आमकां पॅच वर्क करून दिवपाचें. वीर मेडिकलाच्या पुढे पाणी जे साठता पळय ते जाऊन आता 1 महिने झाले. तेजेच्या तर सायडीन जर गाडी घालून गेल्यार शुअर ॲक्सिडेंट जावन तो मोठो ॲक्सिडेंट जावचे आसा. तेजेर तुम्ही जास्तीत जास्त लक्ष दिवचें आनी सुरक्षीत हे करचें. तेजे पयलीं थंय खूब ॲक्सिडेंट जाल्ले आसात. फुडली गाडी येता, फाटली गाडी येता, त्या गाडी तर ती अडखळ कोणी एक ब्रेक मारली वयला फुडली गाडी वाल उसळून सकयल पडटलो. त्या निमित्त तेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालचें आनी ते सरळ हे करचें तेजेर लक्ष घालचें ना. आणि रस्त्या बद्दल कितें? रस्त्या बद्दल हे फुलाकडचा खड्डा आसा पळय तो खूप त्रास जाता. तेणी लक्ष घालपाक जाय. स्वता हे 2 आता पूल आसा, पूल जावन वीक आसा ते पूल लोड बी ताजो जास्ती घालपाक ना म्हणून तेजेर बी लक्ष घालचें म्हणून हांव हे करता. तो पूल वीक जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर साखळेच्यान महेश गोवेकार. चिखलेच्या आसय डोंगरी वाठारांतली तळी प्रदूषित जाल्या. दाबोळी विमानतळा वयल्यान सिवेजीची घाण येता, जाका लागून थंय जळारांची पैदास जाल्या अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्या उपरांत तळयेच्या उदकांत सिवेजीचें उदक मेस्तुराद जाल्ल्याचें दिसून आयलें. हे तळयेचें उदक पिवपाक जरी नासलें तरी हेर गजालींक वापरताले अशें थळावे सांगतात. पूण उदक वापरले उपरांत लोकांक त्रास जावपाक लागलो. दाबोळी विमानतळावेल्यान सिवेजीचें उदक सोडटात अशें तेंच्या लक्षात आयलें. एकल्यान पंचायतीक कागाळ केली. त्या उपरांत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे बरोबर वचून पंचायतीने पळोवणी केली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळान नमुने घेतल्यात त्या आदारान गरजेची कारवाय करतले पंचायतीन म्हटलां. जे हे उदक घाललेले नॅचरल उदक हांगा लोक आमचे बरेच फ्रेंड गाडयो धुताले, आमी गाडयो धुताले आनी हांगा एक पयली बांय आसलेली, ती बांयचे बरें इतले फ्रेश उदक येतालें आनी हें अशें ही घाण आमच्या आतां झरीत डिस्ट्रॉय केल्या आनी झर ही केन्नाच्यान आमची झर आसा हांगा आनी त्या झरी पासून आमी लोकांनी घर बांदल्या आनी पिवपाक आमी यूज करताले उदक. पूण आतां तें उदक खंय ते कपड्याक तूं हात पांय सुद्दां धुवचो ना, इतले डिस्ट्रॉय जाल्लेले आहा. पांयांक फोडी येता. लास्ट टायम जेन्ना उदकाचो प्रॉब्लम जाल्लो तेन्ना लोक आमचे धुवपाक वॉश करपाक गेले कपडे, तेन्ना सगळ्यांक हांगा रिएक्शन जालें, सगळें इन्फेक्शन जाल्लेलें आहा. We'll have to block the source. The pipe is there. We have to put concrete and block it. The government cannot do anything. The airport authority cannot do anything. Then we have to take the solution on our own hands. हे उदकाक लागून न्हू हांगा इतले घाणीचो वास येता, मच्छर जाले कितें हांगा बसतले आमी, तेचो आतां बसोंक मेळना, वासान बसोंक मेळना. तो एअरपोर्ट तो मनीस तो सांगता आतां आमचें उदक ना हे नेवीचें उदक कितें. आतां आमी वचून वयर पळयला तेंचे पायपासून उदक येता कितें. हेचेर आतां कितें ते कारवाय करपाचें न्हू तेंच्यांनी. आमी आतां हांगा रावता न्हू, ह्या गांवांत आमी रावता, आमकां त्रास येता. कंप्लेंट म्हटल्यार आतां लास्ट 5 वर्सांसून उदीक हांगासर ते कंटिन्यूअस फ्लो जाता आनी हेच्या पयलीं बी एक पंच आसलो तेणी कितें रेस केल्ले, तेजें इन्स्पेक्शन जाल्लें. इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत तें थोडे दीस बंद आसता आनी आतां पावस ना म्हणून तेंच्यांनी परत स्टार्ट केला. तेजें सारकी इफेक्ट गांवांक फूल इफेक्ट पडलो ना. आनी आमचो गांव आसा पळय ते स्प्रिंग वॉटर टँक, नॅचरल उदीक तें, थंयसर लोक कपडे आनी मेन थींग म्हणल्यार आमच्या गणपतीचें विसर्जन जाता त्या वटेन आनी सगळें डर्टी उदीक आहा ते आमच्या गांवांत तेंच्यांनी सोडलेलें आसा. आनी ह्या उदका खातीर कसले डिजीज जावपाक शकता आनी हे डिजीज जातले त्यामुळे कोणाक डॉक्टर कसो कळपाक ना कितें जालें आनी कितें म्हणून. आनी इवन डॉक्टर सुद्दां तुका आयडेंटिफाय करपाक शकना ही डिजीज कितें लागून जालेली. सिवेरेजीचे उदीक आहा पळय विदाउट ट्रिटींग डायरेक्टली तितून सोडटाले झरीन. फूल व्हिडिओ आसा आमचे कडेन आनी ते कांट डिनाय. आमी कितें सांगलें बाबा, सपोज तुमचो STP चलना और यू हॅव गिवन AMC, तुमी ताका धरा न्हू. तुमी एवरी टायम ते सांगता की ना नेवीचे उदक येता म्हणून. दॅट इज नॉट द प्रॉब्लम, सोल्युशन न्हू ते दुसऱ्याचे हातून घालप. नेवीचे उदीक न्हू ते ॲक्च्युली आज डायरेक्टली तेंच्यांनी आमी दाखोवन हे इन्स्पेक्शन करून दाखोवन दिलें की एअरपोर्ट अथॉरिटीचेच उदीक ते डायरेक्टली STPचे. स्वता हेल्थाक आनी पोल्युशनाक सांगला बाबा स्ट्रिक्ट रिपोर्ट बरया आनी एक्शन घेवपाचें. जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी डिफरंट आउटलेट तेंचे चॅक केले तेन्ना आमकां कळून आयलें की थंय रिलीज जाता अनट्रिटेड सिवेज वॉटर. सो पूण ताका लागून आतां बेजाक लागून आतां वी आर सिकींग रिपोर्ट फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो लेट अस वेट फॉर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट. त्या प्रमाणे आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द पोजिशन. इन केस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमकां रिपोर्ट दिता त्या बेजिसाचेर आमी फर्दर एक्शन घेतले. वी वील प्लेस इन द बॉडी मिटींग and we will take the further action. As per lay हितून म्हटल्यार जाल्यार म्हाका दिसलेलें untreated, but now they have taken the sample of that untreated water. So let us see, that will go for the sampling and thereafter they will give the report. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. विकेट किपर, बॅट्समॅन आनी तसो फिनिशर दिनेश कार्तिकाक फाटीक दुखापत जाल्ल्यान बिरेस्तारा एडिलेंडांत बांगलादेशा आड जावपी भारताच्या सुपर 12 मॅचीत खेळपाची संद ताका चुकपाक शकता. ताका पुरायपणान भायर काडूंक नासलो तरी ताचे सुवातेर ऋषभ पंताची निवड जावपाची शक्यताय आसा. दक्षिण आफ्रिके आड जाल्ल्या खेळाच्या 16व्या ओव्हरीचे सर्वेक कार्तिक फाटीच्या दुखापतीक लागून जखमी जाल्लो. 37 वर्सां पिरायेच्या खेळगड्याच्या दुखापतीचेर वैजकी पंगड बारीकसाणेन नदर दवरतले अशें प्रशिक्षक राहुल द्राविडान सांगलें. पूण पंगड वेवस्थापन कार्तिकाक विश्रांती दितले आनी ह्या विश्वचषकांत अजून खेळ खेळूंक नाशिल्ल्या पंताक संद दितले अशी खबर आसा. टिकेच्या केंद्रस्थानार आशिल्लो कार्तिकाच्या जाग्यार पंताचो आस्पाव करपाचो म्हूण व्हड बोवाळ सुरू आसा. फॉर्मा भायर आशिल्लो ओपनर बॅट्समॅन KL राहुलाक प्लेइंग 11त आपली सुवात तिगोवन दवरतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 2 आनी 3 तारखेक तापमान वाडटलें आनी तेच बरोबर पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. अचकीत रकपी हो पावस चक्रीवादळाचो परिणाम न्हय जाल्यार फाटल्या कांय दिसां सावन चालू आशिल्ले गरमेक लागून पडटलो. वातावरणांतल्या बाश्पाची पातळी वाडल्या. बुधवार मेरेन कांय सुवातांनी ताचे पावसांत रुपांतर जावं येता.
हवामान विभागान अदमास उक्तायला. येता त्या 48 वरांत राज्यात पावस पडटलो असो अदमास हवामान विभागान उक्तायलो असलो तरी कांय थारावीक सुवातांनीच तो पडटलो. हवामान विभागान हवामानाची खाशिलेशी शिटकावणी दिवंक ना. तापमानात सुमार 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाढ अपेक्षित आसा. बुधवारात चढावत आनी उणें तापमान 34 आनी 22 डिग्री सेल्सियसांच्या लागसार उरतलें. बोट धन्यांक शिटकावणी ना देखून तांणी नुस्तेमारी बोटी दर्यांत सोडूं येतात. 2 आनी 3 तारखेक पावसाची शिरशिरी. बिरेस्तारा उपरांत परत सुकें. बुधवारा चढावत आनी उणें तापमान 34 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. उण्या तापमानात फुडल्या 48 वरांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. नुस्तेमारी करपी बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.